प्रितीच्या भावभयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 8वो विसवोर, वोड 31 ते 42. John chapter 8 verses 31 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणाचेर भावार्थ दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हळें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातले आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाचे सोंसोत आनी कोणाचीच गुलामां आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातलेत अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, बातोक उत्तात ती बातकाची गुलाम सदांच घोराब्यांत उरोना, पूत तो सदांच घोराब्याचोच. ह्या पासत पूत जोर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातले. तुमी अब्रामाची सोंसोत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदता. जें हांवें म्हज्या बापा सोबें देखलां तें हांव सांगता, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करता. तांणी प्रतिपाल केलो, अब्राहम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुमी अब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्लेत जाल्यार जें अब्राहमान केलां तें तुमी करतो आसता. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदता. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायची. तांणी ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक घेवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हळ्यार देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करता. कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना. पूण ताणें प्रितीच्या भावभयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता खूब वस्तू ज्यो जेजू ज्या जुदेवांक ताचेर भावार्थ आसलो ताचेर उलयता आनी तांकां सांगता की तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातलेत. आनी म्हणटा, तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. भाव भयणीनो, आयज ह्या 31 आनी 32 वडीन जेजू फकत पयलो जे जुदेव आसले ताचेर भावार्थ दवरताले तांकांच ह्यो वस्तू सांगतात. म्हणटच आयज आमी जी भावार्थी आसा, खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताका सोत मानता म्हणटा, तर आयज 31 आनी 32 वड फकत आमचे पासत. आनी ह्या वडीन आयज जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमचे भितर रिगून दवरता तर कितें जाता? बिश्टें जेजून म्हणलें, म्हजे भितर तुमचे भितर म्हजें उतर रिगून दवरात आनी तुमी शिश्य जातले. तर हें देवाचें उतर आमच्यान आमचे भितर आमच्या काळजान कशें रिगून दवरूंक जाता? कितले पाटी जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी इगोर्जेक गेल्या, आमी रितीराक गेल्या, देवाचें उतर आयकलां, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलां,
वय आमी आतां तुमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात. तर हें देवाचें उतर जें आयकतात फकत तुमच्या एका कानान आयकलें ताचे उपरांत जालें बरें मागणें जालें, आयज हांवें देवाचें उतर आयकलें, बरें दिसलें. जेजू तेंच म्हणटा काय? तो कितें म्हणटा आमकां, तुमी म्हजें उतर आयकात, तुमकां बरें दिसोंक जाय, मागीर तुमी तें पुस्तक बंद करा, जें तुमी आयकतात तें मातशें बंद करा आनी तुमी टीव्ही पळयात आनी जें तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करतात तें करात. हें जेजू म्हणटा काय? जेजू तशें म्हणना. तो म्हणटा तें उतर आमचे भितर रिगून आमी दवरूंक जाय. आनी तें रिगून कशें दवरता आमी? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमचे भितर आमी तें उतर रिगून दवरता. जेन्ना आमी तें उतर आयकता, दिसपट्टें आमी तें कोत्ता, तें आमी पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमकां ती संवय जाता की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. नातर आमी कितें करता? आमी आयकता, एका कानान आयकता, एका कानान सोडटा आनी आमकां दिसता आयज आमी तेर्स केलो, आमी सकाळींचें मागणें केलें, जेवच्या आदीं आमी थोडें मागणें केलें, जेवल्या उपरांत मागणें केलें, थोड्या 3 वरांचेर आमी डिवायन मर्सी केली. आमी खूब वेळार मागणें करता आनी संवय जाली आमकां, बरी संवय जाल्या. वय मागणें करपाची संवय जाल्या, आमी सामके चॅम्पियन मागणें करपाक. पूण खरें आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता काय? ओ आमी जेन्ना सकाळीं उठ्ठा आमी आमचो ब्रेकफास्ट करता, नाश्ता करता, ताचे उपरांत आमी मदल्यान आमी केन्नाय पेज जेवता, मागीर दनपारचें जेवण करता, मागीर च्या पियेता, मागीर रातचें जेवण करता. त्याचे भाशेन आमी आमचें मागणें करूंक जाय काय? आमी सदांच तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरूंक जाय. कित्याक आमकां ताळण्यो येतल्यो, खूब वस्तू आमकां कितें म्हणटात ते भाशेन आमकां कसलो थाराव घेवंक जाय, आमकां डिसिजन घेवंक जाय. जेन्ना आमी कितें आमच्या जिवितांत येता आमकां डिसिजन घेवंक जाय, तेन्ना आमी कितें करता? तेन्ना हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो जे आमच्या मनान येता ताजे उपरांत ताजे वरी आमी थाराव घेता काय? खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या मनान येता, पवित्र आत्मा आमकां तें उतर हाडटा आमच्या मनान आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तें उतर आमचे भितर रिगून दवरूंक जाय, गरज आमकां तें उतर आयकपाक, पयलीं ताका ती सजमणी घेवन आयकपाक. जेन्ना आमी सजमता तेन्ना आमच्या मनाची नोळसोणणी करूंक जाता आनी तें उतर आमच्यान पाडूंक जाता. आनी तेन्ना जेजू 32 वडीन कितें म्हणटा? आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. भाव भयणीनो, आमी खरेंच स्वतंत्र आसा? आमी खरेंच देवाची भुरगीं आसा? खरेंच आमी शिस्त जाल्या? आमी खरेंच एका भिकाऱ्या भाशेन आमी जेवता, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, हाचे कडेन भीक माग, ताचे कडेन भीक माग, खरेंच एका गरीबा भाशेन. खरेंच आमी तें देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा आनी आतां आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां सगळें बरें फावो जाता. कित्याक जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडलां खुर्सार. पूण आमी फकत तें आयकता, आमी एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान सोडटा आनी तें आमच्या काळजांत तें उतर रिगून दवरूंक जायना आमच्यान. तें रिगून जायना, रिगून दवरूंक जायना आमच्यान. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी खरेंपणी आमी एके भाशेन गुलाम आसा, स्वतंत्र जावंक ना. कित्याक तें उतर आमी फकत आयकता पूण तें पाळिना. जाकोबाचो 1:20-32 कितें म्हणटा? तुमी तुमकांच फटयनाका म्हणटा. कित्याक जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकता आनी फकत तें उतर पाळिनात तेन्ना तुमी तुमकांच फटयतात. जो मनीस देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा, तो आतां केन्नाच फटवचो ना. कित्याक तें उतर ताका सदांच एके भाशेन जैत हाडटलें आपल्या जिवितांत. आनी आतां आमी खरेंच जेजूचे शीश जातले, पाटलावदार जातले आनी खरोच स्वतंत्र जावन आतां आमी एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खूब वस्तू आयच्या शिवर्तमानान, पूण ह्या 31 आनी 32 वडीर खरेपणी आमी नियाळ करुया आनी पळोवया की आमी खरें शीस जाल्यार फकत आमीच आमकांच फटयता. आयकता सदां देवाचें उतर आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आमी आयकता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स करता, नोवेनां करता, मागणें करता, खूब देवस्पन करता. पूण खरें भावार्थ दवरता काय? भावार्थ दवरता म्हणजे कितें? फकत सकाळीं, दनपारचें, रातचें, इगोर्जेन देवाचें उतर आयकता तेन्नाच आमी भावार्थ दवरिना. भावार्थ दवरपाचें म्हणजे सकाळीं उठ्ठा ते न्हिदो पर्यंत आमी भावार्थ दवरूंक जाय. आमच्या थारावांनी, आमी आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी खरें तें उतर आमी उलोवंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरलां
आनी आतां आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता खरें क्रिस्ती जिवीत जियेता आतां लोकांक कळोन येता जो लोक क्रिस्तांव न्हय तांकां कळोन येता ह्यो लोक दुसरेच भाशेचो ह्या तांच्या उतरांनी तांच्या कोन्यांनी तांच्या थारावांनी दुसरे भाशेचो पूण आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जाल्या कित्याक आमी केन्नाच ते उतर पाळिना एक तर मागणें कोत्ता मिसाक वेता सगलें देवास्पण कोत्ता पूण जेन्ना आमचो थाराव घेवंक जाय आमी ते उतरां उलोवंक जाय आमच्यो कोन्यो दाखोवंक जाय आमी फकत जो लोक ऑन बावार्थी आहा तांचे भाशेन चलता आनी आमी खरेंच आमी हे उतर आमच्या काळजान धरून आसतना रावता आयज बाबूंनो खेरीत भाशेन आमी नियाळ करुया उतराचेर ना तर आमी फकत आमकांच फटयतलीं आमी समजतलीं की आमचें तारण जालें आमी स्वर्ग भोगूंक पावतले पूण आमी आमकांच फटयतले ज्या दिसा जेजू येतलो आमकां तो पयस दवरतलो आनी आमी केन्नाच स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावचे ना आयज आमी आमच्या न्हिदेंतलीं उठोया आमच्या न्हिदेंतल्यान आनी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया हें देवाचें उतर पाडूंक ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक फकत आयकोपाक न्हय पूण करपाक आनी खरेंच हें सैतिवंत जिवीत एका शिसाचें जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव